problems in this constituency? What are the expectations of the people in this constituency? What are the aspirations of the people in this constituency? And how best we can work out. I think we have got a battalion of economists, battalion of people who know politics, and we are going to work out the mission, the vision for Goa. Because आमचो जर या फक्त गोंयकार गोंयची उदरगत, गोंयचो सुदारप, गोंयचो विकास, गोंयचो फुडार. बेकारी संकट, अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसिस इतलो पावलो आहा की फाटल्या 1.5 वर्सांत उणे 125 मिलियन नोकऱ्यो गेल्यो. Demonetization, some coronavirus, people have lost 125 million jobs all over the country. To me, paper there is a fuel petrol crisis. Petrol the door, Shibor Meover Ball. Ice paper there is a farmers' crisis. 8 farmers lost their life yesterday. The son of a BJP minister took their car over the farmers who were agitating. There is a bank crisis, there is a rupee crisis, there is a GDP crisis, the GST crisis. From economic meltdown, it has gone to coronavirus lockdown. Yes, Bagan Nampuras. Bob Daniel सांगतालो हांगा बरो धंदो उद्योग चलतालो पूण फाटल्या 1.5-2 वर्सांक उद्योग धंदो ना. कांय लोक धंदो करून आपले पांयचेर उबे आसले, ताचो कुटूंब ताचेर हे जालो. आजो धंदो उद्योग टुरिजम सगळें बंद जालें आनी देखून आज जेन्ना एक सुरवात जाता कांय आमचे लिडर बाब कॅनेडा सारखे, बाब सतोशा सारखे, बाब चिदामानी सारखे, बाब बेनिटा सारखे भितर सरतात. This is just a beginning. We are just taking even one person joining inside. It is for us a matter of pride. मुझे कुछ मांगने पड़े. There is a difference in Trinamool. There is a difference in other parties which ruled Goa. I don't want to mention them, but other parties like BJP, Congress. तुम्ही घरात बसून पॉलिटिक्स करपाक जावचें. मांद्रे मतदारसंघांनी इतलें आमचेर अपमान जाल्लो आसा हें पळयल्यार आमकां थारो जायना. कित्याक 25 वर्सां जालीं. पार्शेकारान 15 वर्सां काडलीं, सोपटेन 10 वर्सां काडलीं. आमची कितली उदारगत जाल्ली आसा, कितले जॉब आमकां मेळिल्ले आसा. पाणयाचो प्रश्न थिसर आमचो सॉल्व जाल्लो आसा. हेचो कांयच आमकां परिणाम आजून मेळना. पूण आयज आमकां अशें दिसता आमकां काँग्रेसूय नाका आनी भाजपूय नाका. तरी काँग्रेस आमकां नवो पक्ष हाडून ह्या मांद्र्याचो विकास कसो करपाक जावो ती आमकां गांवांतसून आमकां एक संदी आमकां मेळटली म्हणून आमी आशेन रावता. कित्याक आयज लोक मांद्रा मतदारसंघांतले भियातात भायर सरपाक. भायर सरल्या उपरांत ताका कितें जाता की दबाव येता. तांची खीण वयतले, कितें करतले, कोणा लागीं वयतले, कोणा लागीं मागतले म्हणल्यार तांकां वाली ना. जे BJPन आयज 25 वर्सां मांद्रा मतदारसंघान हें पळय धरून दवरलां तें कशेंय करून आमी बल्दी करूंक जाय आनी हांकां नाच करूंक जाय. तरूच आमकां मांद्रा मतदारसंघ हो सुदारतलो, नाजाल्यार सुदारपाचो ना. पूण म्हाका एक सांगपाचें आसा, तृणमूल काँग्रेसीक जे आमी जॉयन जाल्या ही जरूर सीट आमी
तृणमूल काँग्रेसीक दितल्यो ही आमकां ठामपणे विश्वास आसा, कित्याक ह्या दोनूय पक्षांक विटलेले आसात लोक, पूण लोक इतलेच भियेतात ते रिवेंज घेतात म्हणून, आनी हे रिवेंजाक आमी कशेंच भिवचो ना आनी हेका तोंड दिवन फुडें सरोन आमी मांद्रेचो विकास पळय कितें आसा तितलो ह्या आमच्या लिडरांक घेवन सरकार गोंयच्या जनतेच्या विरोधात आसा. गोंयच्या 4-8 वर्सां फाटल्या सरकारांनी टोटल टोटल 7-8 वर्सां भारतीय जनता पक्ष गोंयच्या लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक, गोंयच्या लोकांचो विकास करपाक आनी त्याच बरोबर कॉमन मनशाक जे विकास करपाचो आसा तो करपाक ते सबसे अपयशी ठरल्यात. आणि हे दूषित वातावरण जर सारक्या रुळार हाडटलो आणि हे एडमिनिस्ट्रेशन जे घसरलां ते जर रुळार हाडटलो जाल्यार एक पक्ष जाय जाका निर्धार आसा आणि इच्छाशक्त आसा. आणि निर्धार आणि इच्छाशक्त कित्याक बीजेपी सरकाराक घर धाडटा आणि बीजेपी सरकार जर घर धाडटले जाल्यार निर्धार आणि इच्छाशक्त आशिल्लो पक्ष एकूच दिसता आणि तो म्हणजे तृणमूल काँग्रेस पक्ष.